थळाव्या लोकांची मान्यताय घेनासतना दक्षिण पश्चिम रेल्वेन बेकायदेशीरपणान बांदकामां चालू केल्ली ते काम गोंयचो एकवट संघटनेन आनी कांसावलेच्या लोकांनी बंद केल्या। अशी बेकायदेशीर कामां गोंयचे लोक खपोवन घेवचे नात अशें सांगल्या उपरांत कामगारांनी बांदकाम बंद केलें। उच्च न्यायालयान काम बंद करचे असो आदेश दिवन लेगीत बेकायदेशीरपणान काम चालू आसा ह्या प्रकाराचेर जिल्लोधिकारी आनी सरकारान लक्ष घालचें अशी मागणी गोंयच्या एकवट संघटनेन केला। तशेंच परतून बेकायदेशीर कामां जायत जाल्यार गांवचे लोक ओग्गी रावचे नात अशें तांचें म्हणणें आसा। आयज RVNL एक इलिगल काम हिंगा कासावली चालू केलेलें आसा। पयलीं तेंच्यांनी सगळी माडां कातरली। आयज ते कोणाचे प्रॉपर्टीन बसोन एन्क्रोच करून थिंगा माल घालून एक बॉक्स जंक्शन बॉक्स कितें बांदता कोणाच्या भाटान। आतां हे RVNL जेन्ना सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिलेलो आसा काम बंद करपाक, तरी पासून हे इलिगल करीत रावता। सो हांव मागता कलेक्टर आनी गोंयचे सरकाराक हे जे पळय तुमी कितें करता हे बंद करचें आनी जे इलिगल काम दुसरे पार्टी ह्या ट्रॅका सायडीक जाले जाल्यार गांवचे लोक हे भायर येतले पयलेच गव्हर्मेंटाक शिटकावणी दिता।